हॅलो नमस्कार आणि येवकार तुमका पेश टर्नराच्या आयच्या एपिसोडात। आयज आमी पावल्यात गोयच्या उत्तरेकडल्या टोकार आणि आयज आमी ज्या पुस्तकाबद्दल उलोवपाचे आसात त्या पुस्तकात पेडणेचो वाठार भरला, पेडणेची संस्कृताय भरल्या आणि पेडणेची आमची रसाळ कोंकणी भास भरल्या। आयज आमी उलोवपाची आसात पेडणेच्या सामारा ह्या पुस्तकाबद्दल, जाणून घेवपाचे आसात की ह्या पुस्तकान कितें आसात, टर्न करपाचे आसात ह्या पुस्तकाच्यो पेजीस। आणि आमच्या सांगातान आसात ह्या पुस्तकाचे लेखक अद्वैत साळगांवकर। अद्वैत, येवकार तुका आमच्या कार्यावळीत। आणि सगळ्यान पयलीं परबी तुका, तुझ्या पयलेंच हे पुस्तक निकतेच उजवाडाक आयला आणि म्हाका खूब खोस जाता की म्हाका तुज्या कडेन तुज्या ह्या पुस्तका बद्दल उलोवपाक मेळटा। अद्वैत कोंकणीतलो आमचो तरणाटो कथाकार, निबंधकार, कवी आणि निकतेच ताजें हें पुस्तक उजवाडाक आयला। सो अद्वैत, सुरवात करतनाच म्हाका तुज्या लेखन प्रक्रियेबद्दल, तुज्या लेखन प्रवासा बद्दल जाणून घेवपाक आवडटलें की कशी तुजी सुरवात जाली आणि कसो तूं लेखना कडेन वळ्ळो। सगळ्यान पयलीं नमस्कार, कारण एक सुंदर अशी कार्यावळ तुम्ही आयोजित करता आणि म्हाका संद दिली उलोवपा खातीर म्हज्या पुस्तका बद्दल आणि म्हाज्या पुस्तकाच्यो पेजीस ज्यो आसा ते तुमी आतां परत धरली, म्हणून तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा। आणि मुद्दम तुमी कोरगांव आयली मडगांवच्यान, म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणून। सगळ्यान पयलीं जर पळोवपाक गेले म्हाजो लेखनाचो प्रवास वा बरोवपाची सुरवात 12वे पर्यंत, पयली ते 12वे पर्यंत मराठी विशय घेवन शिकिल्लो भुरगो। आणि जेन्ना BA BEd करपा खातीर विद्या प्रबोधिनी कॉलेजीन जेन्ना एडमिशन घेतलें आणि मराठी पयली सब्जेक्ट घेतलेलो, पूण आमी 40 फाटल्यान आसले, 45 कितें तरी नंबर आसलो आणि फक्त 40 सिटां। मागीर कितें करतले, लास्टाक आमकां फोर्सफुली 5 भुरग्यांक काडून कोंकणीक घातली। आणि कोंकणीक घातले उपरांत कोंकणी केन्ना शिकूंक ना, केन्ना उलोवंक ना, केन्ना आयकूंक ना, पूण आतां चला सर म्हणून लागलो पयलोच फावट बसात, मिस बरी आसा, टिचर बरी आसा, कशी उलयता बीन ते आयकात। आणि बसले आणि संतोशी सेवासे म्हणून, संपदा सेवासे आमची टिचर आसली, ती जे तरेन उलोवपाक लागली तिणें आमकां कोंकणी संदर्भान वेगवेगळी उतरावळ बीन सांगली आणि बरी उलयली। ते आयकून आमी 5 जाणांनी ठरयलें आमी कोंकणी घेवपाचेच म्हणून। आमी थंयच्यान कोंकणीक हांव सरलो फुडें। आणि तेन्ना वाचनाची निकती आवड सुरवात जाली, वाचन करपाक लागलो, वेगवेगळी पुस्तकां मेळ्ळी, कथा मेळ्ळ्यो, कविता मेळ्ळ्यो, कादंबऱ्यो मेळ्ळ्यो, थंयच्यान सुरवात। पूण एक्चुअली लेखनाची आवड म्हणटा वा लेखनाची सुरवात म्हणटा ती सेकंड इयराक जेन्ना हांव पावलो तेन्ना पेडण्या गव्हर्मेंट कॉलेजीन साहित्य संमेलन आयोजीत केल्लें, युवा साहित्य संमेलन। आणि त्या युवा साहित्य संमेलनाक एक साहित्य धाडपाचें आसलें आणि आमची टिचर आसली रमा मोरकुंडे मॅडम, तिणें सांगलें की एक तुजें कितें तरी धाड, एक कविता धाड, नाजाल्यार कितें तरी एक कथा धाड। पूण कशी बरोवची, कितें करचें हें खबर नासलें, म्हणून एक ल्हानशी कविता बरयली, खैरे दडान बसल्यात तुमी नांवाची, जी पुराय पेडणे बोलीन आसली। आणि पावस आणि शेत वाठार, त्या वेळार पावस खूब उसरा सुरू जाल्लो, जसो अंदू सुरू जालो ऑगस्टान तसो, आणि सगळी शेतां भाटां बीन लोकांची पिड्ड्यार जाल्ली, देवांनी वचत थंय रस्त्याचेर तुळशी बीन घालून देवास्पणां बीन केल्ली आणि देवा कडेन पावस मागताले। सो तो आशय विशय घेवन ती खैरे दडान बसल्यात कविता हांवें बरयली आणि ती धाडली। पूण हांव प्रत्यक्षपणान थंय वचूंक ना, पूण कविता धाडले उपरांत तिका दुसरे प्रायज गावले। आणि दुसरे प्रायज गावले उपरांत मागीर कोणाचे फोन की आतां जें कितें आसा तें पेडण्या बोलयेनूच करा, दुसरे प्रमाण बोलयेक तूं हात घालूं नाका, तुजे कडेन ती जावची ना, जें कितें आसा तें पेडण्या बोलयेंतल्यानूच सुरवात कर म्हणून। आणि मागीर आमची रमा मिस आसली, तिणेंय सांगलें की आतां कितें तें पेडणे बोली फाटल्यान आनी वळून पळोवं नाका, जें कितें तुज्यान बरोवंक जाता तें तूं बरय। आणि सो तेन्नाच्यान पेडण्या बोलयेन सुरवात केली। सुरवातेक कविता बरयतालो, मागीर मागीर दिसलें की ना आतां कविता नाका, मातशें खंय तरी कथा सुरवात करया, म्हणून कथा बरोवपाक सुरवात केली। ते तशेंच साहित्य संमेलनाक बीन घातले आणि ताका साळुनार नांवाची कथा बरयली, जी परत पेडण्या बोलयेन आसली, खांडोळा सरकारी महाविद्यालयान युवा साहित्य संमेलनाक। थंयसर तिका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें। परत म्हाका चडशा जाणांचो प्रतिसाद की कितें तें पेडणे बोलयेन फाटीं सरूच नाका म्हणून। आणि थंयच्यान मागीर एक सुरवात केली। आणि ताचे उपरांत एक टर्निंग पॉयंट म्हणटा तो सद्याची कोंकणी भाशा मंडळाची जी अध्यक्ष आसा अन्वेषा सिंग, एक दीस कितें जालें खबर ना, म्हाजी ती कथा वाचली आणि तुमीच म्हाका फोन करून सांगलें की कितें तरी जर पेडण्या बोलयेन कितें आसा लेख बीन नाजाल्यार खंयची एक कथा जाल्यार धाडून दिरे म्हणून। आमकां असो पुरवणी वाचनान आमी एक सदर सुरू करता, थंय वेगवेगळे बोलयेंचेर लेख। म्हणून तो तेन्ना हांवें खण नांवाची एक कथा बरयल्ली, जी सत्य घटना आमच्याच गांवान घडिल्ली खणी संदर्भान, आणि तातूंत एक बायल चिरून बीन ती मेल्ली, त्या संदर्भान तो एक आशय विशय घेवन बरयल्ली। आणि ती धाडले उपरांत मागीर तुवें सांगलें की आतां दर म्हयन्याक एक पेडणे बोलयेंतलो लेख खंयचो तुज्या आवडीचो विशय घेवन
पेडणे बोलयेन बरोवपाचें. हा. थंयसून जो प्रवास सुरू जालो हम्म. तो आयज मेरेन सातत्यान म्हजो प्रवास सुरू उरलो. बरें. चडश्यो कथा बरयत गेलो, लेख बरयत बरोबर. गेलो आनी आयज मेरेन पेडणे बोलयेन बरयता आसतना हांगासर आयचे म्हणजे पेडण्याचो सामारा कितें तें लोकां मेरेन पावपाक शक्य जालें. सो हाचें पूर्ण श्रेय म्हणजे सगळे शिक्षक आनी तुमी आनी जे कोण सगळे लोक म्हाका फाटबळ दिताले की बरें. फुडें सर म्हणून तांकां सगळें. सामकें. सो एका तरेन अद्वैत तूं हांव म्हणन की एक्सिडंटली तूं कोंकणी कडेन पावलो आनी त्या एक्सिडंटाक लागून आमकां अद्वैत कोंकणीक मेळ्ळो. सो थँक्स टू दॅट एक्सिडंट की विद्याप्रबोधिनीन तुका मराठी सीट मेळ्ळें ना आनी तुवें कोंकणी घेतली. म्हणजे तूं जशें म्हणटालो की तूं जेन्ना बोली बरोवंक लागलो पळय आमकांय बी खूब रिस्पॉन्स येतालो एज एडिटर्स की म्हणजे पेडणे बोलींतल्यान आतां परत कोण तरी बरोवंक लागला. कित्याक म्हाका दिसता शशिकांत पुनाजी बाब पेडणे बोलीन बरयताले आनी ताज्या उपरांत पेडणे बोलीन तशें कोण बरोवपी म्हाका तरी लक्षांत येना आनी सगळ्याच बोलींच्या बाबतींत. सो कोणी जेन्ना त्या शैलीन बरयता वेगळ्या हातूंतल्यान बरयता तेन्ना आमकांय बी एका तरेन खोस जाता की ती शैली परत मेन स्ट्रिमान येता म्हणून आनी तूं सांगता तसो तुका तो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. पूण खंय तुका अशें दिसलें की अरे आपूण आतां पेडणे बोलीन बरयता पूण आपणें प्रमाण बोलीन बरोवपाक जाय, थंय गेले जाल्यार आपल्याक बाबा चड रिस्पॉन्स मेळपाक शकता काय कितें, किंवा तूं पेडणे शैलींतल्यान बरयतना बाकीच्यां कडल्यान तुका कशे तरेन रिस्पॉन्स येतालो? सुरवातेक जेन्ना हांव प्रमाण बोलयेन बरयतालो तेन्ना तीच उतरावळ वा तीच भास सादरीकरणाची पद्दत बीन ही सारकी सादी आसली. बरोबर. हांवें बीन एक कविता वाचन सर्त आसली आनी प्रशिक्षण कार्यशाळा आसली. सो तेन्ना एक कोण तरी कवी म्हाका आतां नांव ताचें याद जायना पूण तो म्हाका मेळ्ळो आनी तो विचारपाक लागलो खंयचो बीन काय म्हणून. कारण म्हाजी कविता आनी आशय विशय ताणें पळयलो. एक झाडाची बी पडटा भुंयेर जावन बी अशें कितें तरी कविता आसली नॉर्मलशी झाडां संदर्भांत. आनी ताणें विचारलें खंय रावता बीन काय म्हणून. हांवें सांगलें पेडण्या कोरगांव रावता. तो म्हणूंक लागलो तुमच्या कोरगांवान वा तुमच्या पेडण्यान तुज्या वाठारान इतले विशय भरल्यात, तुमची ती बोली वेगळी आसा, तूं प्रमाण बोलयेक कित्याक येता काय म्हणूंक लागलो. सरळ तुजे बोलयेन जें कितें आसा तें बरोवपाक सुरू कर आनी थंयचे विशय तूं सोदून काड. तूं हाका हात घालूं नाका. हें बरोवपी खूब जाण आसात म्हणूंक लागलो. तुज्या फुडें आसात, तुज्या फाटल्यानूय जातले पूण थंयचो वाठार उबो करपी, त्या बोलयेंतल्यान वाठार उबो करपी मनीस आजून मेरेन कोण मेळोंक ना शशिकांत पुनाचे उपरांत. सो तूं सुरू कर म्हणूंक लागलें. आनी प्रमाण बोलयेन सुद्दां सुरवातेक हांव जेन्ना बरयतालो टिचर्स बीन सांगताले की आसा ओके आसा बरें आसा, जे पद्दतीन जाय निबंध बीन ते मेळटात तशें. पूण जेन्ना पेडणे बोलयेन हांवें बरोवपाक सुरवात केली खरेपणान किंवा लेख आसूं, कथा आसूं किंवा कविता आसूं तेन्ना जो पेडण्याकारा शिवाय भायल्या लोकांचो सुद्दां जो प्रतिसाद आयलो तो खूब मोलादीक आशिल्लो आनी त्या प्रतिसादाक लागून आयज मेरेन हांव कितें तरी करपाक पावलो. आतां सुरवातेक कविता कथा वाचले तितलो रिस्पॉन्स नासलो. जे कोण सच्चेद वळखीचे आसात ते बरें जालें, बेस्ट जालें. तेन्नाच बेश्टीत उमेदीन कॉलर टायट कशी जाताली, जावं कोणी तरी बरें म्हटलें ही मातशी खंय तरी उमेद आसतली. पूण सुरवातेक तेचे उपरांत मागीर जेन्ना हांव लेख बरोवपाक सुरवात केली आनी त्या भांगरभूंयचेर जेन्ना प्रकाशीत जावपाक लागले, छापून येवपाक लागले तेन्ना कितलेशेच जाण मागीर फोन करपाक लागले. सगळ्यात पयलीं म्हाका याद जाता, सगळ्यात पयलीं शशिकांत पुनाजीन म्हाका फोन केलो आनी शशिकांत पुनाजीन सरान फोन केलो सकाळच्या 8:30 कितें तरी. अद्वैत वळखलें म्हाका, ट्रू कॉलराचेर नंबर येयले नांव शशिकांत पुनाजी म्हणून. म्हटलें हय सर वळखलें म्हणलें शशिकांत पुनाजी. जावं वळख आसा तर म्हणलो. आनी तेन्ना मागीर ताणें सांगलें म्हाजे उपरांत जावं कोणी तरी प्रथा सुरू केली म्हणूंक लागलो. बरा दिसला म्हणूंक लागलो. कोण तरी आतां पेडण्या बोलयेन बरयता रे म्हणूंक लागलो. आनी मागीर गाय आली तो लेख तेन्ना छापून आयिल्लो आनी तांणी जे तरेन सांगलें आपलो अनुभव आनी तें सगळें हांवें जें कितें बरयलें तें रिलेट केलें आनी थंयच्यान जो प्रतिसाद मागीर मेळत गेलो तो खूब मोलादीक आशिल्लो. मागीर ताचे उपरांत आत्या गेली सुट्टी आनी निगुड्या गांवान जे 2 लेख हांवें बरयले ते वाचून सादारण 2 म्हयन्यांनी म्हाका एकटो बान्या वाठारांतलोच जो वाठार हांवें सगळो चित्र आयला त्या वाठारांतल्याच मनशान, एक्चुअली महाराष्ट्रांतलो मनीस बान्या वाठारांत रावपी, ताणें फोन केलो. जे 2 लेख म्हणूंक लागलो आपल्याक शशिकांत पुनाजीन धाडून दिले, मुद्दम वाचले म्हणूंक लागलो. तुवें जे तरेन ते सगळें वर्णन केलां आनी सगळ्यो गजाली तुवें सांगला, तो बाजार, गोरवां, शेतां भाटां, ती न्हंय, होडी अजून आपल्याक याद आसा. पूण आतां ते ना म्हणूंक लागलो. आपूण आतां 70 वर्साचो जालो आनी तूं 25-26 वर्साचेर जर त्यो गजाली याद करून बरोवंक शकता जाल्यार खरेंच तांकीवंत आसा म्हणूंक लागलें. ताचे उपरांत परत तिसरो इन्सिडंट म्हाका याद जाता, लग्नाचो माटो जो हालींच मे म्हयन्यान प्रकाशीत जाल्लो. लग्नाचो माटो प्रकाशीत जालो छापून आयले उपरांत देशप्रभू जितेंद्र देशप्रभू तांचो चुलत भाव, मातशे लांबचे चुलत भाव
तांणी फोन केलो. हो. हांवें एक्चुअली तांकां केन्ना वळखूंक ना वा तांकां पळोवंक ना, पूण तांणी फोन केलो आनी ते परत पेडणे बोलयेनूच म्हाजे कडेन फोनार उलोवपाक लागले, पणजे वाठारान आसतात. ते सांगपाक लागले माटो मात बरो गडगंज घातल्या म्हणून बोललो. म्हणजे आमी जे पद्दतीन पयलीं माटो घालताले वा जी प्रथा लग्ना वेळार करताले ती सगळी प्रथा अजून मेरेन गांवांनी आमच्या आसा. आनी पेडण्या बोलयेन खास करून तुवें बरयलें म्हणून खूब बरें दिसलें म्हणून. हो जो प्रतिसाद आसलो मागीर मागीर खंय खंय वयता थंय फोनांचेर त्या भायर खंय वयता थंय लोक मेळपाक लागले, कोण कोण सांगपाक लागले, तेन्नाच्यान जो एक वेगळो प्रतिसाद मेळ्ळो तो खूब मोलादीक आसलो. आनी त्या सगळ्या प्रतिसादाक लागून कितें तरी करपाक पावलो आनी पेडण्या बोलयेन म्हणून खास करून बरें दिसता कितें तरी जालें म्हणून. सामकें. आनी ही जी प्रतिश्ठा आसा पळय बोलयेक, म्हळ्यार लोकांक कळचें म्हणून आमी ताका बोली शैली म्हणटात, पूण म्हाका याद जाता की हालींच आमच्या साहित्य संमेलनाक एक लेखक आयिल्ले, म्हाका तांचें नांव याद जायना, तांणी सुंदर मुद्दो मांडलो की आमी बोली म्हणटा पण आपल्या खातीर ती भास. सो ते भाशेचे वेरिएशन्स आसपाक शकता, ताचे वेगवेगळ्यो शैली आसपाक शकता, पूण ती भास ती बोली दुसऱ्यांक कळची म्हणून आमी ताका पेडणे सत्तरी हांगची थंयची बोली म्हणटात. आनी त्या म्हणजे जसो हांव उलयतां किंवा जशी हांव ती उलयत आयलां ताका ती प्रतिश्ठा मेळप खूब गरजेची आसा. आनी म्हाका दिसता तुमच्या सारके तरणाटे जेन्ना त्या बोलयेन त्या शैलींतल्यान बरयतले तेन्नाच ताका ती प्रतिश्ठा मेळपाक शकता. शशिकांत पुनाजीन तुका इमिजिएट जो फोन केलो, म्हाका तातूंत ताचे म्हणजे ती तळमळ दिसता की तो कोंकणीच्या चळवळीन आशिल्लो, कोंकणीक जेन्ना भास माननाशिल्ले तेन्नाच्यान तो पेडणेची शैली घेवन बरयता. आनी ताका तुवें जेन्ना बरयलें तेन्ना एक खंय तरी ताकाय ती फिलींग आयली आसतली की अरे ही आतां मुखार वतली आनी तिगतली. सो त्या खातीर तुजें खरें म्हळ्यार कौतुक. आनी हातूंत तूं उदोवच्यान खुबश्यो तुजे लेखांचे विशय सांगले. हे विशय तुका खंय मेळटात? अर्थात हांव जंय आसा थंय म्हाका ते दिसतात, पूण खंय मेळटात तुका, खंय तुका ही बिजां सापडटात? आतां तुवें सांगलां तशें आमी जंय बसल्या थंयच थोड्योश्यो गजाली वा चडश्यो गजाली थंयच मेळटात. आतां चडशे जर विशय पळयले शेता भाटांतले आसतले, कुळाघरांतले आसात, म्हणजे घरांतले आसात, गोरवांतले आसात, कोंबड्याचे आसात, गोठ्यांतल्यो आसात. ल्हानपणा पासून आयज मेरेन गोरवां पोशीत येयला, घरान कुत्री आसली, गोरवां आसली, आतां आमी ती एक एक करून कमी केली, पूण ल्हानपणा पासून घरान जोतां आसली, शेता भाट अजून मेरेन सुद्दां शेत भाट करता आमी. परत काजी आसात, आमच्यो रान आसा, परत शेजाऱ्याक घरा आमच्या घर मदीं उजव्यान आनी दाव्यान दोनूय सायडीन घराच्या फाटल्यान फुडल्यान शेत भाट आसा, वयल्यान सकयल्यान दोंगर आसात आनी प्लस सगळ्यां कडेन गोरवां आसात. सो आमची गोरवां सोडून सुद्दां हेरांची गोरवां राखप आनी तांगेर हांव आमचे परस म्हणजे आतां फाटल्यान जे घर आसा तांगेर हांव चडसो वेळ तांगेर ताच्या गोरवांनी किंवा ते दोग जाण आसले नाना आनी बाबा म्हणून तांच्या वांगडा हांव चडसो शेतांनी वचप, खंयची चार हाडूंक वचप, नाजाल्यार बेश्टेच गोरवां सोदूंक म्हणून वचप, नाजाल्यार अळम्यांक वचप. हांगा सगळे म्हाका विशय मेळटात म्हज्या बसलेले कडेन. आतां खंय तरी कोंबडेक घेवन बसला वा कोंबड्यो कितें तरी आंगणान खातात वा तांदूळ बीन वेचतात, थंय कितें तरी एक विशय सुचता. रवाण्याची कोंबडी सारकिलो विशय जो थंयच्यान म्हाका मेळ्ळो. अळमी सारकिलो विशय, पावसाच्या दिसान अळम्यांक गेले आनी थंयसर एक इन्सिडंट घडलो. अळमी वयता आसतना अकस्मात म्हाजो पाय जो आसलो तो एका वेलीक घुसपटलो आनी हांव पडलो. आनी तेदे वेळार सगळे गांवान वातावरण जाल्लें वाघाचें, वाघ भोंवतालो. आनी आमचो जो शेजारी आसा म्हाज्या वांगडा आयिल्लो तो भियालो म्हाजेर वागान झडप घातली म्हणून. आनी सकाळ फुडें आमी गेल्ले, आदले दिसा वचून 2 रोहिणींचेर अळमी बीन सगळी पळोवन दवरलेली, सादारण 400-500 सुमार अळमी आसली. सो सकाळ फुडें आमी उजवाडूंक सुद्दां नासले, काळोख सगळो आसलो. त्या वेळार आमी संक सुमार रानान गेल्ले. सो तो भियालो की आपल्या वागान खंय तरी म्हाजेर झडप घातली. सो थंयच्यान ते एक विशय मेळ्ळे. साळुनार सारकिली जी कथा बरयली हांवें आनी ती छापून आयल्या, ती हांगाच आमच्या शेजाऱ्या गेलीच आमी तोरां काडटाले आनी तोरां काडटा आसतना 4-5 जाण आसले. एकटो येवन म्हणपाक लागलो हांगच्यान केदां व्हडल्या साळुनार वयता जाणा, ता बरा पाखाणे बीन फुलोवन व्हरता आनी मागीर ता पयलीं असो म्हणीत की ता शेण व्हरता, सारयता, असो तसो. थंयच्यान त्यो गजाली म्हाका सांगल्यो. हांवें त्योच गजाली पिकअप केल्यो आनी थंयच्यान साळुनार सारकिली कथा बरयली. चुकलली वाट सारकिली लेक जो आसा तो हांव म्हाजो पप्पा आनी आमचो एकटो पप्पाचोच एकटो फ्रेंड आमी माटोळेचें सगळें सामान हाडपाक म्हणून वयर कुमियाळी सारकिलें रान आसा थंय रानान गेल्ले. आनी रानान गेल्ले कडेन हरण बीन बरें गावले. तेदे वेळार हरण कांयच नासलें, अंदू जशी स्थिती आसली तशी तेन्ना आसली. हरण बीन कांयच ना आनी त्या रानान आमकां फुडें फुडें खूब हरण गावले. हरण गावले उपरांत एक बरे मोठे ताती मेळ्ळे. कसले ताती खबर ना, पूण कोणाचे तरी मोठे ताती मेळ्ळे आनी ते हांवें घेतले. आनी हांवें घेतले उपरांत आमी वाटूच सारके विसरले.
एकूय वाट मेळना सारकी. हा. आणि जेन्ना परत त्या ताती हांवें मागीर बरे 2 वरांनी थंय परत दवरले. आसले थंय उडयले त्या झाळकटीन, हा. तेन्ना सारकी वाट अरे. गावली. सो थंयच्यान तो इन्सिडंट बरोबर. तो सुचलो, थंयच्यान तो हम्म. विशय म्हाका सुचलो. किंवा गोरवां वांगडा रावता आसतना वार सारकी असो म्हाजें भुरगेपण आसतलें बरोबर. किंवा बोली सारकिले विशय, हे सगळे म्हज्या वाठारान, म्हज्या घरान, म्हज्या आशी कुशीक, म्हज्या शेता भटान सगळे म्हाका सुचले. आनी थंयच्यानूच बसलेले कडेन खंय तरी आतां बसला चिंतता, नकळत खंय तरी एक विशय येवन सांगता की बाबा आपूण उरला आजून म्हाका काड भायर म्हणून. आनी तो विशय नकळतपणान पानाचेर येता. सामकें सामकें. हय. अद्वैत, तूं वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारान बरयता. म्हणजे तुवें सांगलें तशें तूं कविता बरयतालो, कथा बरयतालो, आतां तुजे लेख येता. सो ह्या सगळ्या साहित्य प्रकारांतलो तुजो आवडटो साहित्य प्रकार खंयचो? आनी जर तुका विचारलें की आतां तुका कितें आनी चड केळन दिसतलें किंवा आनी खंयच्या साहित्य प्रकारा कडेन वचन दिसतलें काय, जाल्यार कितें सांगशीं? सुरवातेक कविता, मागीर कथा, मागीर लेख. एक वेगळोच प्रवास आसलो. कविता चड बरोवंक नात, सादारण म्हाका दिसता 10 कविता बरयल्यो. कथा त्या हिसपान जर कंपेर केल्यो जाल्यार कथा एक 10 सुमार कथा जाल्यो. आनी ताचे उपरांत चडसो वेळ म्हजो लेख बरोवपाकूच गेलो. पूण जेन्ना म्हजें पुस्तक आयलें वा पुस्तक येवच्या पयलीं जे लेख सगळे छापून येताले, तातूंत जे म्हाका लोक वाचून वाचून प्रतिक्रिया दिताले ते सांगताले तुजे लेख नात, तुज्या लेखांनी सगळ्यो कथाच भरल्यात. कारण आजून मेरेन सुद्दां जे युवा अखिल भारतीय साहित्य कोंकणी साहित्य संमेलन जालें मंगळुराक, थंयसर हांवें पेपर सादर केलो. पेपर सादर केले उपरांत रोखडोच म्हाका प्रतिसाद आयलो. कितलेशेच लोक आयले, कितल्याशाच लोकांनी सांगलें की बरें आसा, खूब बरें करता बीन म्हणून. आनी तांच्यांनी म्हजें पुस्तक सोमत्या 2 स्टॉलांतल्यान विकती घेतली आनी कॉपी सोमत्यो थंयच्यो सोंपल्यो. आनी सोंपले उपरांत चडशा जाणांनी एक लेख वाचलो. तांच्यांनी सांगलें परत म्हाका येवन की तुज्यो कथाच भरल्यात, लेख आमकां दिसच नात, फक्त तांकां जर मातश्यो मॉडिफाय केल्यो जाल्यार त्यो सहजतायेन कथा जातात. आनी मानाचे सोयरे जे म्हज्या पुस्तक प्रकाशनाक आसले डॉक्टर प्रकाश वजरीकर सर, ते सुद्दां परत म्हाका मेळ्ळे. तांच्यांनी सांगलें प्रत्येक लेख काड, तूंच एकदां वाच, तुका भितन कथाच दिसतल्यो. आनी ते खरेंच म्हाका आयज दिसलें. कारण तुवें जेन्ना सांगलें इंटरव्यू घेवपाक जाय आनी अशे गजाली आसात, तेन्ना हांव तें पुस्तक चाळटालो, वेगवेगळे लेख वाचतालो. म्हाकाच तातूंत प्रत्येक कडेन कथा दिसल्यो. आनी कथा दिसले उपरांत खुबश्या जाणांनी सांगलें आतां कितें आसा ते लेख बीन आतां कमी करा, निबंध पुरो जाले, तुजे बरयताय पुरवणे खातीर ते बरय, पूण जर आतां कितें फुडलें साहित्य आमकां तुजे कडल्यान वाचपाक जाय जाल्यार त्यो कथा. हेच विशय घेवन मॉडिफाय करून तुवें वेगळ्या तरेन मांडटा जाल्यार तें आनीक बरें जातलें. किंवा आनीक सुद्दां वेगळे विशय जर तुवें कथेन मांडले जाल्यार ते खूब बरें दिसतलें म्हणून. ताका लागून आतां चिंतलें की जर जाता जाल्यार कथाच आतां साहित्य प्रकार हाताळटलो. कारण तातूंतल्या त्या कथा साहित्य प्रकाराक चड प्रतिसाद म्हाका तरी मेळ्ळा जो पेडणे बोलये खातीर. आनी म्हजे लेख वाचून चडशा जाणांनी सांगलें की आतां फुडें कथा साहित्य प्रकार चडसो हँडल कर म्हणून. अद्वैत, तुजें पयलें पुस्तक प्रकाशीत जालां आनी खुबदां आमी आयकतात, म्हणजे कोंकणीतूच म्हणना हांव किंवा सगळ्याच भाशांनी, की आयचे जे तरणाटे आसात तांकां खंय तरी आपलें साहित्य छापपाची घाई आसता किंवा सोशल मिडियाचेर घालून ते लायक मेळ्ळे की ते फुलतात आनी मागीर पुस्तक छापतात. सो तुज्या पयल्या पुस्तकाक जो प्रतिसाद मेळ्ळा तो खूब सुंदर आसा आनी हांवूय बी तुजें साहित्य वाचपी म्हणटकर म्हाका त्या साहित्याचो दर्जो खबर आसा. तुका कितें दिसता, म्हणजे ही जी टिका जाता आयच्या तरणाट्यांचेर ती कितली खरी? आनी तुजें जेन्ना पयलें पुस्तक हें येतालें तेन्ना तुज्याय मनान अशे तरेची धाकधूक आशिल्ली काय, म्हणजे हो योग्य वेळ जाला म्हजें पुस्तक छापपाचो काय कितें? सुरवातेक आतां परत पुस्तक प्रकाशन हो जो सुद्दां जालो वा पुस्तक म्हणजे येयलें हो सुद्दां एक इन्सिडंट आसलो. कारण हांवें स्वप्नान सुद्दां चिंतूंक नासलें म्हाजें इतल्या बेगीन पुस्तक येतलें. आतां म्हाज्या वांगडी कितलेशेच जाण आसात, तांची आकाश आसतलो, गोविंद आसतलो, तांची पुस्तकां येयलीं. खंय तरी मनान दिसतालें की बाबा म्हजेंय केन्ना तरी पुस्तक येवचें, म्हाकाय केन्ना तरी अशें तेंच्या सारकें मिरोंक मेळपाक जाय किंवा वेगवेगळ्यो गजाली. पूण केन्ना अशें चिंतूंक नासलें इतल्या बेगीन पुस्तक येतलें म्हणून. खांडोळा कॉलेजीन जेन्ना हांव शिकयतालो तेन्ना गोवा कोंकणी अकादमीची स्कीम आयिल्ली पयल्या चौराची. तेन्ना प्रकाश वजरीकर सर म्हणजे एचओडी तांणी सांगलें स्कीम आयल्या, एप्लाय कर, कितले लेख जाले. तांणी सांगलें सर 30 सुमार लेख आसात म्हणून, 20 सुमार लेख आसात, पेजीस जर अरेंज केल्यो कितले जातल्यो? सर म्हणलें 100च्या कोताक पावतल्यो. बरें घाल म्हणून आलो, सद्या कितें आसा तें एकदां सबमीट कर, पळोवया कितें जाता तें. आनी सबमीट केलें. पूण त्यो सबमीट करच्या पयलीं सुद्दां कितलेशे देविदास कदम सर आसतले किंवा शशिकांत पुनाजी सर आसतले, झिलू गांवकर सर आसतले, तांच्यांनी खुबश्या जाणांनी सांगलेलें की बेगीन काडया, पुस्तक काडया, तयार करा मटेरियल. म्हटलें आसा, रेडी आसा, सुरू करया. सो थंयच्यान ती एक आस्त घेवन फुडें सरतालो. पूण चिंतूंक नासलें येतलेंच म्हणून पुस्तक.
पूण पयल्या चौराक घातले पुस्तक कॉपी म्हजी मंजूर जाली हा. आनी ते छापून आयले उपरांत टिका जेन्ना म्हणटा वा चडशा जाणांक दिसता आपले पुस्तक येवचें, पूण जो योग्य वेळ आसा तेन्ना त्यो गजाली जातले. शेवटाक बरोबर. आमी म्हणटा नशिबाचे खेळ म्हणटात, नशिबान जें कितें आसा तें मेळटलें. पूण हांवें जेन्ना आतां तुवें जशें सांगलें थोड्यांक फेसबुकाचेर किंवा सोशल प्लॅटफॉर्माचेर आपलें साहित्य घालप आनी थंयच्यान लायक्स बीन मेळ्ळे उपरांत आपल्याक बरें दिसता. हांवें सुरवातेक सुद्दां म्हाका तशें बरें दिसतालें की सुरवातेक जे 2-3 लेख म्हणजे येयले फेसबुकार बीन हांवें घातले, हांव आनीक कोणाक तरी सांगतालो म्हाजें मातशें घाल आनी म्हाका टॅग करा म्हणून. पूण ते टॅग केले उपरांत थोडेशे लायक्स मेळटाले, पूण म्हाका एकट्यान सांगलें कित्याक बेश्टी तुजीच शेपटी तूं बडयताय काय म्हणूंक लागलें. तुजें जें कितें आसा न्हू तुजी वळख आपुणूच जातली, तूं मुद्दम घालूं नाकाय. आनी तो एक हांवें लेख बरयल्लो, खणूच कथा बरयल्ली हांवें, फक्त नांवां मातशीं सिमिलर आसली आनी तेन्ना म्हाका एकट्यान सांगलें नांवां मातशीं जाता जाल्यार चेंज कर, वातावरण किंवा थळां बीन आसात ती मातशी चेंज कर, तशाक तशी मांडू नाका, कॉन्ट्रोवर्सी जावं शकता वा कोणाकूय हर्ट जावं शकता. सो थंयच्यान त्यो गजाली सांगले उपरांत हांव चडश्यो गजाली चेंज करतालें. आतां आपल्या घरांतल्योच जर आसत, म्हाजेच जर मनीस आसत जाल्यार ते हांव तशाक तश्यो घेवं शकता, पूण जेन्ना हांव लोकांचे घालता तेन्ना ते मातशें चेंज करून कशें घालतालो. म्हणून आतां कितलेशेच तरणाटे जे आसात ते आपापल्यो साहित्य जे आसा ते सोशल मिडियाचेर बीन घालता आनी लायक्स बीन मेळोवपाचो प्रयत्न करता. पूण हांव म्हणन की आजून सुद्दां म्हाज्या साहित्या संदर्भान टिका अश्यो जावंक ना. पण हांव म्हणटा जर त्यो टिका जाल्यो वा म्हाजें जें कितें चुकलां तें म्हाका ठळकपणान जर कोणी दाखोवन दीत जाल्यार म्हाका फुडाराक बरें पडटलें, हांव त्यो चुका सुदारूं शकता. थोडेशे भुरगे अशे असतात की ना म्हाज्या कवितेक तेणें अशेंच म्हटलें तशेंच म्हटलें, वा म्हाज्या साहित्याक तेणें अशेंच म्हटलें, अशीच टिका केली, असोच कमेंट केलो म्हाजें इतलें बरें आसतना सुद्दां. हांव म्हणटा जर ते टिका करतात जाल्यार ते बऱ्याक करतात, आमी त्यो पॉझिटिव्हिटीन घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी जेन्ना जो पर्यंत आपलें साहित्य दर्जेदार जावचें ना वा आपलो जो आवाठ आमी घेतला, एक कथा आसूं किंवा कविता आसूं किंवा निबंध आसूं, जो मेरेन तो आमी बरे तरेन समजून घेयना आनी दुसऱ्याक जो मेरेन तो आवडना तो मेरेन प्रकाशन हें जावं शकना अशें म्हाका तरी दिसता. कारण म्हाजें इतलें साहित्य तयार आसलें हांव सहज म्हाजें एक स्वताचें स्वतंत्र प्रकाशन करून सुद्दां करूं शकता आसलो, पूण म्हाका दिसतालें ना खंय तरी आजून जावंक ना, तें जाय तितलें केपेबल ना म्हणून. पूण जेन्ना हांवें पयल्या चौराक घातलें आनी खुबश्या जाणांनी म्हाका जेन्ना सांगलें की तुजें साहित्य प्रकाशीत करपा सारकें आसा, पुस्तक काडपा सारकें आसा म्हणून, तेन्ना हांवें तें काडलें आनी पयल्या चौराक घातलें आनी तें प्रकाशीत जावपाक पावलें. सो म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की जर तरणाट्या भुरग्याक जर कोणूय क्रिटिसायज करता वा ताचेर जर टिका जाता जाल्यार ती सकारात्मक तरेन घेवपाक जाय आनी जो योग्य वेळ प्रकाशना खातीर जातलो तेन्नाच तें शक्य जातलें अशें म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाकाय दिसता की ही सकारात्मक टिका तुज्या वाट्याक येवची, चडान चड येवची आनी तातूंतल्यान चडान चड बरें साहित्य आमकां तुजें वाचपाक मेळचें. अद्वैत सोंपोवच्या पयलीं आमी ह्या पुस्तकाचेर उलयता आनी आमकां पेडणेच्या सामारांतले थोडेशे जर साहित्य आमच्या आयकुप्यांक जर आयकुपाक मेळ्ळें तुज्या तोंडांतल्यान जाल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें. म्हाकाय बरें दिसतलें, कारण सदांच आमी स्कुलान जेन्ना एक प्रोफेसर आसल्या कारणान आमी कितें करताले, पुस्तक आतां विशयाक खंयचें जर पुस्तक आसा सब्जेक्ट रिलेटेड पुस्तक, आमी त्या पुस्तकाचें एक नाटक समजा आसलें कासुलो नाटक, कासुलो नाटकाचो आशय विशय तांकां बरे तरेन सामको सांगप आनी तो सांगले उपरांत शेवट कितें आहा तें सांगप ना, शेवटाक हाडून सोडप तो आनी मागीर भुरग्यांक सांगप आतां आहा तें तुमी सोदून काडा आनी वाचा म्हणून. आतां हें जर पुस्तक आनी पुस्तकांतले आशय विशय बरे तरेन जर कोणाक कळपाक जाय जाल्यार एक ल्हानसो म्हज्या आवडीचो लेख गाय इयाली तो हांव तुमचे मुखार सादर करता आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक. गाय इयाली. पयलीं पासूनच गोरवांची आनी जनावरां पोसपाची म्हाका आवड. गोरवांच्या पाडकांबरोबर खेळतच ल्हानाचो व्हड जालोय. खंयच्याच गोरवान किंवा पाड्यान आजून मेरेन रागान शिंग मारूंक ना आनी गोरवान खोटय मारूंक ना. सदींच तांकां म्हाजी कशी मी बाळगी दिलय. पूण 10वी जावन शिक्षणा कडेन जास्त लक्ष गेल्ल्या कारणान गोठ्यांतलो एक नग कमी जायत गेलो. पूण गोरवा बाळगीत शिक्षण घेवपाची मजाच खूब वेगळी आसली. गोठ्यान गोरवा ही खरा तर दुधाचो धंदो करपाक आसली. सुरवातेक गांवठी गायी आनी मगेर जर्सी गायी इली. वायच ल्हान आसलय तेव्हा गोरवांचा काय कळा नासला, पूण व्हडलो जायत गेलय तेव्हा एक गजाल कळांक लागली. एक दीस गोरू आमचा खूब हाम्यांक लागला. काय जाता, खेका हाम्याता, तान्याला दिसता, कोण दिसलो काय, असे वेगवेगळे प्रश्न तकलेन येवंक लागले. तेव्हा बापायक सांगला, पप्पा गाय हाम्याता, गाय खेका तरी हाम्याता बघ रे, सकाळच्यान हाम्याता सारकी.
तेव्हा बापायन म्हटला दोतोर येतलो सांचो क्रॉस करपाक जाय तिका. सांचो दोतोर येवन तेणी गाय क्रॉस केली. दुसरेच दिसा गरू हाम्यापाचा बंद जाला. वायचो अजापय दिसला. 2 महिन्यांनी परत दोतोराक आफयलो. तेणी पोटान हात घालून गाय खूब वगत तपासली आणि मगेर सांगला गाय धरली हा, गाबो तयार जाता, मे म्हयन्या मेरेन इयातली. इयातली शब्द कानार पडाना बरोबर खूब उमेद जाली. रोकडोच दुसरे दिसा डेरीर वचान पेणीचा पोता सांगला. बरी तिनसाना कायल कायल भर पेण आणि कुणो तेका खावंक लागले. शेजारी पेडणेकारा बरोबर सांच्या इरडीक म्हारमेरे वयल्या वांयगणान वचान पेणको हिरवी चार हाडून खावंक लागले. मगेर बापाय कडसून आमचो होरो नागरून घेतलो आणि तेका मोखो आणि जोंधळो उडयलो. चार हाडूची बंद जाली. तेचे उपरांत मगेर गोरवाक जोंधळो आणि मोखो लुवान घालूंक सुरवात केली. बान्या गेल्लय तेव्हा चोरयांनी 1.5 मीटर मोव तो नायलॉनचो राजू घेवन लिपोवन दवरलो. नवीन वासराक काय काय जाया ता सगळा तयार करून दवरला. आता उमेद असली ती गाय यापाची. गोठो चौशी वाटेसून आवयच्यो साडयो घेवन आडोस केलो. करता करता 8वो म्हयनो लागी येयलो. 1-1.5 बालदी पाणी खावपी गोरू आता दिसाक 2-2, 2.5 बालद्यो पाणी खावपाक लागला. दिसान दीस घुटी तयार जावंक लागली. बघून खूप बरा दिसला. गोठ्यान गेलय काय गायच्या पोटार हात दवरून पोर कसा भोंवता ता अनुभवची एक वेगळीच उमेद असली. हळूहळू सुतली दलदलीत जाली. गोरू बसला काय सुतलेतसून धवो बोळ भायर पडांक लागलो. बावळेपणा बोंब चिराडले उपरांत तितूंतसून दूध गळांक लागला. आता मातर थारो जायना असलो. मेथयो, गोड, दूध, धूप सगळा हाडून दवरला. आवयक आनी आज्जेक पयलींच सांगलाला गोरवाक फणसाची माव आणि चारखाणा अजिबात खावंक दिवं नाका दा. मगेर गोरू कोणाक जास्त गोठ्यान घेयना जाला. आवय गेली जाल्यार पयलीच फसफशी. 2 पार 3 पार रात दीस गोरवाच्या हुस्क्यान उठान गोठ्यान वचान बगी. रातोड्याक न्हिदाच्या पयलीं गोरवाक पोशात मी म्हणी बाय इयालय जाल्यार व्हडल्यान हाम्या हा, थंयच्या थंयच हाम्या नाका नाजाल्यार कळचा ना म्हाका न्हिजेन. 2 पारची 12 जाल्ली. गोठ्यान आसलेले 2 शेणाचे थापे ओडले आणि गोठो बरो चकचकीत धुलो. गायकय बरी चकचकीत धुली. इतक्यान मम्मीन म्हटला काय रे आयज कित्याक गोठो धुतय. तेव्हा तिका म्हटला ह्या 2 दिसांनी गाय येतली, लक्ष दवरपाक जायो. बघ तर सगळी कामां आटपून आमी जेवन खावन बसलो. 2:30 पावणे 3 जाल्ली. बेश्टोच म्हणून गोठ्यान गेलय जाल्यार गाय कुतम घालता. फुडें वचान बगलय जाल्यार पाडकुल्याचे 4 पाय आणि सोंडली निकतीच सुतलेतसून भायर येयल्ली. तसोच घरान वचान बापायक सांगला. गोंतो कपडे सगळा जा काय लागता तितक्या हाडून सायडीक दवरला आणि इतक्यान गाय आमची इयाली आणि बरा काळा कुळकुळीत पाडकुला आमच्या गायन घातलेला. देव बरे करू अद्वय. तितली सुंदर ही पेडणेची शैली आणि तातूंतले साहित्य तुझ्या तोंडांतल्यान आयकुपाक मेळ्ळें. तुझ्या हातांतल्यान चड आनी चड कोंकणीची सेवा जायत राव. आमकां बरें बरें साहित्य वाचपाक मेळूं आनी पेज टर्नराच्या मुखावेल्या भागान परत एक नवें पुस्तक घेवन तुज्या कडेन आमकां चर्चा करपाक मेळूं. देव बरें करूं. आमच्या आयकुप्यांकूय देव बरें करूं. पेज टर्नर तुमी खूब प्रतिसाद दित आसात, खूब आमकां मोग दित आसात. होच आमकां मुखारूय बी जाय आनी पेज टर्नराचे आनीक एपिसोड्स घेवन आमी तुमच्या मुखार येतली. रीड्स अँड बुक्स फॉलो करत रावात, PA स्टुडियोज फॉलो करत रावात आणि आमकां भरभरून मोग दीत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.